दिवचलचं बस स्टँड कितलीशीच वर्सां जाली बेवारशी आशिल्ल्यान वायट अवस्थेत आसा। प्रत्येक आमदार येता, उदरगतीची भाशणां ठोकतात आनी वतात, पूण बस स्टँड आसा तसोच। आतां खंय ताचें काम जावपाचें आसा। थळाव्या आमदारान काल कामाची पळोवणी केली। दिवचलचो पोन्नो बस स्टँड मोडला। नव्या बस स्टँडाचे काम सुरू करपाचे आसात। काल दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी कामाची पळोवणी केली। थंयच्या पसरकारांक दुसरी कडेन तात्पुरत्यो सुवातो दिल्यात। कांय कामगार कितलेशेच तेंपा सावन थंय कामाच्या सोदात उबे रावतात। आतां ते थळाव्यांक जड जावपाक लागल्यात। आमदार कितें उलयलो ना, पूण कांय जाणांनी हे कामगार आडमेळीत हाडल्यात अशें म्हणत पुलिशेन कागाळ घेवची अशेंय मागले। आयकात। बस स्टँड जो आसा नवो आतां हेवटेन हे केला, न्यू करपाक हे केला आनी बस स्टँड तेवटेनचो बंद करून हेवटेन जे केला आनी रस्त्या वयले जे लेबर जे रावता रस्त्यार ते लेबर रावता पयलींच्यान रावता, पूण आतां हे बशीचे ट्राफीक हे जाल्ल्या कारणान तो एक एक्सिडंट झोन कसो जाल्लो आहा आनी हांगा लोक जे बाजाराक बी वयतात तांकां ते कितें जाता रोल सगळे लेबर जे भायर रावतात आनी रस्ते अर्दो रस्तो कवर करतात। तेज्या खातीर कितें जाता, लोकांक त्रास जाता, गाडयांक त्रास जाता। हे 2-4 दिसांक कदंबा हांगा हे शिफ्ट केल्ल्याक की सामको प्रॉब्लेम जाला कळ्ळें। आनी तेज्या खातीर कदंबान आनी आमच्या बिचोलच्या आमदारान तेजेर विचार करचो आनी कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडचो। आमची मागणी कितें आहा की हे लेबर जे हांगा रावता हांकां हांगाच्यान शिफ्ट करपाचो, दुसरे कडेन खंय तरी तांकां जागो हे करपाचो की थंय रावा, पूण हांगा नाका, बस स्टँडाच्या समोर नाका। बस स्टँडाच्या समोर रावप म्हणजे लोकांक त्रास आनी इवन त्या गाडयेकारांक त्रास, बसकारांक त्या कारणा खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या बिचोलचे MLA कडेन आनी कदंबा कडेन हे करता आनी PI बिचोले पुलिसाकूय हे करता, रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तेजेर रोखडीच एक्शन घेवची आनी कितें तरी कारवाय करची। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।